इश्यू अशें काय आशिल्ले आमची मंथली मिटींग आशिल्ली तर तातूंत कन्फर्मेशन ऑफ आमचे मिनिट्स जाले मागीर एक्सपेंडिचर आसा ताका आमी कन्फर्मेशन दिलें मागीर प्रत्येक झेडपी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी डेवलपमेंट ऑफ वर्क जे कितें करपाक जाता ते प्रपोजल्स मांडले आनी तेच सगळे अप्रूव केल्ले आसा प्लस टेंडर आतां आमचे नेक्स्ट हेका म्हणजे मंडे आमी मोस्टली आमचे टेंडर घेतले ताच्या संदर्भात फिफ्टीन फायनान्साचे आपले पयशे आयला ताच्या टेंडराची सगळी तयारी केली आनी ठराव मांडटा आसतना TDSS1 हो जो एक स्कीम आसा ही स्कीम गव्हर्मेंटान आमकां कशें जाता की प्रत्येक फावटी ते रिन्यू करपाक वचचें पडटालें ह्या फावटी सरकारान ती रिन्यू करपाक वचना आसतना आपुणूच ती सगळी रिन्यू केल्ली आसा त्या खातीर सरकाराचो एक अभिनंदनाचो ठराव पास केलो आनी बाकीचे सगळे अशे बारीक बारीक आमचे ज्यो रुटीन काम करता आसतले अडचणी आसा ताचे कितले डेवलपमेंट वर्क कसले वर्क डेवलपमेंटान वर्क आमी जी अशी करत अशी म्हणजे मान बांदप जावं आनी कितें करप तशें चालू आसता कॉन्ट्रॅक्टरा बिलू अजून पास जालना खुबशे अशें उरल्या तुमगेली बिलां पास जालना न्ही चालू आसा आमचें करप दिना कितें जालें आमकां सांगपाचें म्हणजे आमकां आमचे CO AO जावं जी सगळें आमचें परमनंट हांगसर ना तांकां एडिशनल चार्ज दिल्लो आसा ताका लागून थोडोसो डिले जाता पूण ते सगळें जाल्लें आसा आतां आमकां CO परमनंट आयिल्लो आसा आनी बाकीचीं कामां आमची इल्ली इल्ली करून जावं सगळ्यांची क्लियर जाता 15 फायनान्स 15 फायनान्सचे 11/25 65/60 11/20 each member